बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्मा सो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. बाळका जेजू ताई मगाच्या भावांनो आणि बहिणो, ख्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसाव आणि थोड्याच दिसांनी जेजूच्या त्या जल्म दिसाची परब आमी वर्त्या संतोषान आमी आचरण करता. आणि ह्या ख्रिस्त येण्याच्या काळार आमकां पवित्र सभा एका व्यक्ती विशयांत परत परत सांगूंक कशी व्हरता आनी तो जावन आसा जुआंव बावतिस्त. जुआंव बावतिस्त जेजूक वाट तयार करूंक आयिल्लो. देवान आपणाक दिल्लें तें मिसांव दृढपणी विश्वासपणी तें ताणें जारी हाडलें. आपणाच्या जिविता मरिफात उतरां मरिफात आपणाच्या त्या अखंड दृढ विश्वासा मरिफात जे कितें मिसांव देवान ताका दिल्लें तें प्रभातपण ताणें परिपूर्ण केलें. असलेंच प्रभातपणाचें जिवीत जियोंक आमकां सुमी आपयता. सताचे नितीचे प्रवादी जावंक, मोगाचे आनी बक्षणाचे प्रवादी जावंक, एकवटाचे आमी प्रवादी जावंक आमकां सुमी आपयता आसतना आमी ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवया, ताच्या उल्याक आमी जाप दिवया आनी अशें आमी ख्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावन प्रभातपणाचें जिवीत जियोवन ह्या संवसाराक आमच्या कुटुंबाक आमचें तावण बरेंपण आमी जोड दिवंक प्रयत्न करया. आमी केल्ल्या सर सुखीचो उडास काण तांचे बक्षांनी मागोवन ह्या पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयतीं करया. आमी सर पातकी म्हणल्यार वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुकन्या विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट दुर्गणी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पुसो बेगीन सदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुजी साखरी करूंक आमकां फावना आनी आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी खंतीन भरल्या. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुंदराच्या येण्यान आमची काळजां तुज्या संतोषान भर आनी फावो ते बरी तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यांक जल्म दिवंक नातलेले वान स्त्रिये संतोषान गायन कर. प्रस्तुतपणाची दूख बगूंक नातलेले उल्हासाची गितां गा. कित्याक लग्न जाल्ले स्त्रियेच्या भुरग्यां प्रास सोडलेले स्त्रियेची भुरगीं चड म्हणटा सर्वेस्पोर. तुज्या तंबाची सुवात रुंद कर. तुज्या निवासाचे पड्डे विस्तार. पाटी फुडें पळय नाका.
तुजे दर्यो लांब कर आनी तुजे कुंटे घट कर. कित्याक तूं दाव्या आनी उजव्याक तुजी संतत राष्ट्रां आपणा आदी हाडटेली आनी पाड पडल्या शहरांनी वस्ती करतेली. भियेनाका, तूं लजेक संपडची नाय. अधीर जायनाका, कित्याक तूं आत्मान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरातेली आनी तुज्या विदेवपणाचे अपमानाचो उगडास काडची नाय. कित्याक तुजो रसनार तुजो पती, दळबाराचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी कंतीन बुडलेले पतीनी भाशेन सर्वेस्परान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतीनीक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामळ तुजे मुखार लिपयलें, पूण ससनीक मोगान हांवें तुजी दया केली. म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो सडवंदार. हे म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडले तशें जावंक पावतले. नोयेचे आव्र नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हूण सोपूत घेवन हांवें बसयलें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदीन रागार जावचो ना आनी तुका दुमकुंचो ना म्हूण सोपूत घेवन हांव आतां बसयतां. पर्वत आपले स्थान सोडूंक वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करर केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतार हे. कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दुस्मनाक म्हजे शिवलासून सोडलें नाय. सर्वस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलो. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलो. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची गीत गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ता सोरा कडेन दिवता, पूण ताची दया जीवनभर बाळगता. सगळी रात जर दुखांनी काडूंक पडली, तरी फांद्यार काळजांत उल्हास उदेव येता. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली.
दुःखा परिणात रस्तो नीट करा सगळे मनशाकून देवाचे तारण देखतले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे यासू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुआवन धाडलेले दूत पाटीं परतल्या उपरांत लोकां जम्या लागीं जुआ विशांत उलोवन जेजून म्हळें, तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्या गेल्ल्यात? वाऱ्याक दलसो चिवो गाय? नांतर कितें पळोवंक म्हूण गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां न्हेसलेलो मनीस गाय? पळया, नाजूक वस्तुरां न्हेसोवन सुखी जिवान सरतले रायाच्या रावळरणी आसात. पूण तुमी कितें पळोवंक म्हूण गेल्ल्यात? एक प्रवादी गाय? वय, हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्या प्रास व्हरतो ताका. हाचे विशांतच तें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पळय, तुज्या फुडल्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तुज्या येण्याक तो तुजी वाट तयार करतलो. हांव तुमकां सांगतां, मनशा सैमांत जल्मल्ल्या मदें जुआव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण देवाच्या राज्यांत सकडा प्रास ल्हान म्हूण लेखलोलो ताचे प्रास व्हरतो म्हूण येत. सगळ्या लोकांन जुआवची शिकोवन आयकली. तांणी आनी सुंकागारांनी सयत देवाचे कुशेक काल जावन ताचे लागचें स्नान घेतलें. पूण फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जुआव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशयांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. देवाचे उतार हे. वकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, वारें आयिल्ल्या कुशीन दलचें. फायदो आसल्या मनशाच्या फाटल्यान भोंवचें. खंयसर लाभ आसा थंयसर आमी पावचें. जावं राजकीय क्षेत्रांत, समाज क्षेत्रांत वा खंयच्याय क्षेत्रांत जायते मनीस आपणाक खंय फायदो आसा थंयसर ते पावतात. फायद्याचें जिवीत जियोंक कशी व्हरतात. आनी फायद्याचें जिवीत म्हणटा आसतना थंयसर न्याय ना, नीत ना, सत ना, बरेंपण ना. फकत आपणाचो फायदो. आपणाचो फायदो म्हणटा आसतना खंयच्या कुशीक ते मालवंक तयार, कोणाक जयकार घालूंक ते तयार. कित्याक फकत आपणाचो फायदो तांकां जाय, आपणाचें बरेंपण तांकां जाय. वाऱ्या आयिल्ल्या कुशीक गोंयच्या मनशांक आमी कितें म्हणटा? कित्याक आमी सरी करयेत? असले मनीस धरणी रस्त्या तना बरी. आमी जाणां धरणी रस्त्याचें तण खंयच्या कुशीक वारें येता त्या कुशीक तें मालवता. जर जड वारें आयलें तें धरणीक शेवटाता. आनी जे मनीस कोण वारें आसल्या कुशीक गुंतात, आपणाच्या फायद्याचें जिवीत जियेतात, ते असल्या तणाचें जिवीत ते जियेतात. आपणाचें म्हणलें स्वंत म्हणलें बोळ तांकां ना.
हेरांच्या बळान ते जियेतात आणि जर तर वारें वादळ आयलें धरणीक ते शेवटातात. आमी असल्या तना बरी जायनासतना लांब दीग नीट वेच्या त्या माडा बरी आमी जावंक जाय. आमी जाणां एक माड लायता आसतना ल्हान आसता पूण व्हड व्हड जावन येता, घटमूट जाता, दीग जाता. आनी वाडोवन येता आसतना जर तर ताका सावळी मेळ्ळी तो उजवाड आसल्या कुशीन गोवन वेता. म्हणजे कसली अडखळ आसल्यार ती अडखळ उतरून उजवाडा कुशीन सुर्याच्या उजवाडा कुशीन तो गुंता आनी अशें व्हड जावन नीट जावन घट जावन तो फळ दिता. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमी आज परत असल्या घट मनशा विशयांत असल्या माड्या सारक्या लांब दीग घट मनशा विशयांत आमी परत नियाळ करता आनी तो जावन आसा जुआंव बावतिस्त. ह्या दिसांनी ताच्या विशयान जायतें आमी आयकलें. पवित्र पुस्तक वांजेल आमकां ताच्या विशयांत जायतें सांगता, कित्याक तो एक वर्तें काम करूंक तो ह्या संवसारी आयिल्लो. सोडवंदाराक वाट तयार करूंक तो आयिल्लो आनी देखून क्रिस्त येण्याच्या ह्या काळार आमी आसता आसतना जुआंव बावतिस्ताचें जिवीत आमी नियाळूंक जाय. देखून परत परत ह्या व्यक्ती विशयांत आमकां पवित्र सभा नियाळ करूंक आपोवणें दिता. वय जुआंव बावतिस्त क्रिस्ताक वाट तयार करन आसलो. एक दीस तो आपणाच्या शिसांक जेजूस अशीं धरता आनी विचारूंक लायता, येवंक आसलो तुनसुगी वा दुसऱ्याक आमी राखोन रावूं जाय. जेजू आपणाची वळख जुआंवच्या त्या शिसांक सांगता आनी म्हणटा, कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, बरे आयकतात, मेल्ले जिवांत जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. इतल्यान सांगता, वसा आनी जुआंव कळया. म्हणजे आपणाची वळख आपूण नीज सोडवंदार ह्या संवसाराक बरी खबर हाडून आयला, बरेपण हाडून आयला, मनशाच्या जिवितांत पातकातां सुटका आनी शांत समाधान तांकां हाडून आयला म्हणून ह्या उतरांनी तो सांगता. आनी आपणाची वळख जुआंवच्या शिसांक तो दिता आनी आपूण नीज सोडवंदार म्हणलें कळीत करता. आनी ते गेल्या उपरांत जेजू कितें करता? जेजू जुआंवची वळख लोकांक दिवंक कशी व्हरता. जुआंव कोण, ताचो वावर कितें, कित्या खातीर तो ह्या संवसाराक आयिल्लो, ह्या विशयांत तो लोकांक उल्लेख करन ताची वळख तो दिवंक कशी व्हरता. आनी म्हणटा, कितें तुमी पळोवंक गेल्यात अरण्यांत? वाऱ्याक दलसो चिवोगी वा नाजूक नेसलेलो मनीस वा ग्रेस्त मनीस रायाक पळोवंक तुमी गेल्यात की? बिलकुल ना. हो मनीस वाऱ्याक दलसो चिवो वा धर्निरसचें कराड न्हय. हो मनीस संवसारी संगतीक संवसारी ग्रेस्तकायेक आशेवचो व्यक्ती न्हय. अरण्यांत एक सॅक्रिफिसाचें जिवीत जिवन आसचो. येवंक आसच्या सोडवंदाराक वाट तयार करूं म्हूण देवान दिल्लें तें मिसांव तें परिपूर्ण करचो तो एक कडक व्यक्ती, दृढ व्यक्ती, एक प्रवादी, ताका तुमी पळोवंक गेल्ल्यात. अशें जुआंव बावतिस्ताची तो वळख दिता आनी उपरांत तो ताच्या विशयांत जायतें सांगता. ह्या संवसारांत एका स्त्रियेतावन जल्मल्ल्या व्यक्ती प्रास वंसलो ताच्या प्रास दुसरो ना. पूण उपरांत जेजू ताका कुडशिता, कोण देवाची खुशी करता, कोण देवान सांगल्या तो ताच्याकी व्हरतो सर्गराजांत. पूण मोगाच्या भावनां जेजू हांगासर जुआंव बावतिस्ताची वळख करून दिवन तो कित्याक आयला, कसलें जिवीत जिवन आसा, ताचो इरादो कसलो, ताच्या जिविताचो शेवट कसलो, हें तो आमकां दाखोवन दिता. आमी जाणाव जुआंव बावतिस्त एक सादी जिणें जियेलो, एक सॅक्रिफिसाचें जिवीत तो जियेलो.
वाटेक वाट तयार करूंक म्हूण तो आयलो. सत उलोवन सत उखल धरन सताक साक्ष दिवंक म्हूण तो ह्या संवसारी आयलो. जिवीत दिवंक आयिल्ल्या त्या दाताराक आपणाचेंच जिवीत ताणें समर्पिलें आनी त्या जिवीत दिवच्या दाताराक ताणें संवसाराक दाखोवन दिलें, पळया ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ही उतरां सादी न्हय मोगाच्या भावनान बीन, आयकतना आमकां संपी आनी सादी म्हणून दिसोंक पुरो. पातकांत कंगल जावन आसच्या मनशांक सडवून लागीं पावल्या म्हणून संवसाराक दाखोवन दिवचें काम हो जुवांव करता. पळया देवाची शेळी. म्हणजे जुदेवांक सांगचें आनी मुखार तुमी तुमच्या पातकां खातीर शेळी मारची गरज ना. शेळी आयल्या आनी ही शेळी आपणाचो जीव आमचे खातीर दितली. आपणाचे रगात कुर्सार वारोवन आमची सडवण करतली शेळी आयल्या आनी ह्या शेळयेची वळख हो जुवांव अरण्यांत बोब मारन लोकांक सांगता. मोगाच्या भावना आनी भयणो, जुवांव बावतिस्ताक फुडें दवरून जेजू आमकां सांगूंक इतलेंच कशी व्हरता. तुमच्या अस्कतकायेक दलन आसतना, संवसारी ग्रेस्तकायेक बोलान आसता, वाट सत आनी जीव जावन आसच्या सोंब्याक साक्ष दिवचें तसलें प्रभातपणाचें जिवीत तुमी जियेया. तना बरी दलन आसतना, संवसारी त्या संगतीक बोलान आसतना आमी क्रिस्ताचें जिवीत आमचें करून घेवन जुवांव बावतिस्त बरी आपणाक दिल्लें मिसांव आमी संपूर्ण करचें असलें कडक जिवीत क्रिस्तांवांचें, असलें कश्टांचें जिवीत क्रिस्तांवांचें, असलें त्यागाचें सॅक्रिफायसाचें आपणाक खाली कर. सर्गर्जाच्या तें जिवीत म्हजें ह्या संवसारी जावंक जाय आनी त्या जिविताक हांवें तयार करूंक जाय ह्या आशेन आमी हांगासर आसा. म्हजें कुटुंब सोबीत जावन फुलां जाय, म्हज्या कुटुंबांत शांत समाधान जाय, म्हज्या कुटुंबांत बोगसाणें आसूंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत मोग वाडोवंक जाय ह्या आशेन आमी हांगासर आमी आसा. आनी अशें एक बरें कुटुंबाचें जिवीत जिवोवच्या मरिफात, एक कडक जिवीत आमी प्रभातपणाचें जिवोवच्या मरिफात आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जाय, इतलीच आमची आशा. तर आजची वाट एकच, आमची जी कितें आशा आसा ताचेर आमी लक्ष दवरूंक जाय, ताचेर आमी गमन दवरूंक जाय. आमी आमचें जिवीत त्या प्रमाणे जियोवंक जाय. कश्ट येतात म्हणून आमी मालवोवचें न्हय, कंगाल जावचें न्हय, भियोवचें न्हय. जुवांव बावतिस्त भियोवंक ना. जावं दी तो एक आमकां प्रतिरूप कशें आमी क्रिस्ताचें जिवीत जियोवचें गी म्हणून. जावं दी तो एक आमकां आयकान एक प्रतिरूप आमी क्रिस्ताक कशें आमकांच खाली करचें गी म्हणून. आनी कशें क्रिस्ताची वळख आमच्या कुटुंबांत आमच्या बोवारी आमी पासारची. जर तर आमी हे मिसांव आमी करता, आमी प्रभातपणाचें जिवीत जियेतले. पवित्राद्वारे आमकां हे हक्क मेळ्ळा प्रभातपणाचें. आनी कोण मनीस, कोण क्रिस्तांव हें प्रभातपणाचें जिवीत जियेना आनी हे प्रभातपणाचें जिवीत हांव जियेता म्हणल्यार ताका साक्ष एकच, म्हजें जिवीत कश्टाचें जातलें, म्हजें जिवीत पंतावानाचें जातलें, म्हजें जिवीत हेरांच्या जिविता बरी दादोसकाय ग्रेस्तकायेचें वा संवसारी संगतीन भरलें जावचें ना. संवसारी संगतीन हांव खाली जातलो वा खाली जातली, पूण सर्गींच्या दृश्टेन म्हजें जिवीत बरोवन ओमतलें. सर्गींच्या मवल्यांनी, क्रिस्ताच्या मवल्यांनी म्हजें जिवीत बरोवन ओमतलें. असलें बरोवन ओमतचें जिवीत आमचें जावं दी. आनी केन्ना अशें जाता आमी क्रिस्ताचे नीज प्रवादी जातले आनी असलें प्रभातपणाचें मार्तीरपणाचें जिवीत आमी जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
Bapa kami adu Mundo ani wain betui kau astu kamoga Sungguh sampai bukti puni tuka urpita Tuja moga pilih benci asita Svikar कर Bapa kami di amci Moga di tuka kami bedoci Lagu tu angka bini sergici Puvito cini tuje pujeji Svikar कर Bapa kami di amci Moga di tuka kami bedoci Lagu siu angka bini sergici Puvito cini tuje pujeji मुझे मगाल बाबिन मुझे तुमचे बलिदान सर पदविदा देव पामंत तसलें जाओ मुन मगात तुमच्या तनले बलिदान प्रमाणाने आमच्या नेत्या पवित्र विचारावा सरस मनगे सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वपून दितां ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावतां तशें तांचेच वरवीं ससनाची सडवण जडूंक आमी पावाशें कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पॉल तुमचे सुवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी अशें तावथें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां पवित्र 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 दळपरासो सर्वेस परतू सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नांवे तुका जय हूं सर्गी तुका बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचें हें रगत पातकांचें बोक्सन मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so gut pergetuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां जी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरये देवाचे माये संगती बागेवन सुसेतीचो पती बागेवन धर्मता आनी सर्व काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पदकां मागोस आनी आमकां तांडण दिवं नाका सर्वेस्परा वायट अंतली आमकां निवार देखुन्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेतन जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सोब्या आसूं माय मगसर एक गुटसावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे नाम समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी सुमया तुमचे म्हाका फोना उदरे उतरांस म्हाका बायक मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
एक सदा तुझे सोन्या पातीला तुझे तू करसा विराग या कान्या तुका देव सदा आशिका मोसो तुका सदानीच त्रेका तुका सेव तो हाता जानेका जिजुई तू करसा विराग या कान्या तुका देव सदा आशिका मोसो तुका सदानीच त्रेका तुका सेव तो हाता जानेका प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्याक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं.
प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशा सो येसांव जियेलो सतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें येणारा शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नाबाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत तो पावता रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर कालती ते सावा बाळका जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया प्रत्येक रितीन आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पिया ताच्या जल्माच्या तयारेक आमी तयारी करन आसां ही तयारी बऱ्या नीज क्रिस्ती जिवीत कितें म्हळें समजून क्रिस्ताचे पाटलावदारी म्हळ्यार कितें म्हळें समजून जियोंक जायची कृपा आमी मागया. आमच्या जिविताच्या मेटांनी आमी कंगल जायनासतना भियेनासतना धैर्य सांडिनासतना ताच्या उतराचेर पातयेवन जियोंक जायची कृपा मागया. कश्ट जावं दी नस जावं दी हांव क्रिस्ताचो हांव क्रिस्ताचें ताचे खातीर हांव जियेलां ताच्या खातीर हांव जियेतां ताच्या खातीर हांव मरतां असलें धैर्य आमकां दी जेजू म्हूण मागया. कुटुंबान शांती समाधान मागया. प्रेस्त पिडेस्त प्रायस्त पासून आमी मागया तांकां बरी भलायकी जेजू फावो करून म्हूण मागया. कुटुंबाच्या भुरग्यां बाळा पासून मागया. आमी जिवोवच्या आमच्या शेजारा पासून आमी मागया. आमच्या समाजा पासून मागया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासून आमी मागया. समेस्तांनी शांत समाधान नीत उखलदन सत उखलदन जियोवंक जायची कृपा आमी मागया. आमचे वैयक्तीक सर गरजो कितें आसात त्या समा कितें आसात ती आमी मौनपणी आतां बाळका जेजूक समर्पिया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सरपदवी अजे पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दीक उखललो आसता तुका पातयेन मरतल्या कडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पविसां तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिया कृपेन बरले सुम तुझे संगता श्रीयाम ते तू सदैव मन सदैव फौज कुछ जेजू आणि देव सपोत मनीस सलो आणि देव सपोत मनीस सलो आणि देव सपोत मनीस सलो महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका तुमचे बेसंगाल अनेकांचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका तुमचे बेसंगाल अनेकांचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसंगाल अनेकांचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे एका कुर्ती दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरले म्हूण काळीज आमची मागणी स्विकार सुनी आनी इतल्या त्रेकान मागची कृपा आमकां दिवूं दी कारण आमचे वयसर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वनुच्या सदां सर्वता आमेन. एक घडीभर मौन रावन बाळका जेजून आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. उपकारी मनान सांगता म्हणया ये भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या देवा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी येयल्या तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता
Georgia Panchayima Jimari Fat, Jibak Saglana Vistarandi, Sir Christam Jabalpana Mandivdi, Anjalikulnatli Devik Masasarundi, Saraswati आणि महिमा सांगकार बालका जिसू आमेन. बालका जिसूचे आशीर्वाद आम्ही घेऊया. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावण तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांभाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावण तुमकां आशीर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची जियेतन रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळखा. Jesu barka serticha taruka bukli kai kawaja disa Rusyaच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मुशा बळसातून सोडवणारो पाका उपरातले आंगावर काढले रानी काळेची येलो दुबळ्यातय उदासानो सेतासो मुकुट सोडलो नमाची सुपाटा सेकीच्या तारुका भोगली कैका वायच्या दिसा रुष्याच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मुखाळ पुत्रासोने अवपार मोर्य शिरवाती सगळे सैन्य आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे